आता खबर विस्तारान गोमेकोतल्या वेलनेस फॉरेव्हरान अदीक दरान वखदांची खरेदी जाता तातूंत कोट्यांनी रुपयांचो भ्रष्टाचार जाला। ही प्रायव्हेट फार्मास गोमेकोन कशी ह्या सगळ्याची न्यायालयीन कारवाय करून गोमेकोच्या डीनाक निलंबित करचो तशेंच भलायकी मंत्र्याक हाचे खातीर जबाबदार थारावन ताचे कडल्यान मंत्रीपद काडून घेवचें अशें गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मागणी केल्या। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मनोहर पर्रीकराचं सरकार असताना ते केंद्रीत आसताले म्हणजे एक जाग्यार आसताले, एक मनीसच करतालो। म्हणजे मुख्यमंत्री त्यांना मनोहर पर्रीकर असा हो सगळे करप्शन हे करतालो, बाकीचे मिनिस्टर जे आशिल्ले ते कंट्रोलान उरताले आणि ते खूप हाय लेवलाचेर जाताले, जे तितले कॉमन मनशां ते कळनाशिल्ले। आणि जी तीय बीन करप्शन आमी वेळोवेळार लोकां मदीं हाडपाचो आमी प्रयत्न केला। तेजे नंतर मिस्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जातकर तेणे स्वताच तो करप्शनान गुंतले असल्या कारणान आणि तेजी प्रकरणां आमी कितलीशीच मुखार हाडल्यात, ताचो जो मंत्र्यांचेर कंट्रोल जो जाय आशिल्लो, एक मोरल ऑथॉरिटी जी मंत्र्यांचेर दवरून करप्शन कंट्रोल करपाक प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले, थंय म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री खूप कमी पडटा। आयज आमी जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन जीएमसी जी लोकां खातीर जी वखदां विकती घेवप आसतात तेतून जे 30 ते 40 कोटीचे जे स्कॅम आसा ते स्कॅम आयज आमी लोकां मुखार हाडपाक पळयता। वेलनेस फॉरेव्हर, ती वेलनेस फॉरेव्हर काय ती इलनेस फॉरेव्हर म्हणटा आमकां खबर ना। ही गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक प्रायव्हेट फार्मासी जी एमआरपीचेर वखद विकता ती कशी थंय पावली ती पयली पावपाची प्रोसेस कितें ते आमकां अजून हातीकडे आमकां आरटीआय घालून सुद्दां मेळना, पूण ती थंय पावली आनी थंय ती एमआरपीचेर वखद दिता। आयजचे डेटीन जे कितें ऑर्डर वयता फक्त 25% ऑर्डर एज पर लिगली इश्यूड टेंडर जातात, म्हणजे 75% ऑर्डर्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज इज परचेज फ्रॉम द स्कॅमस्टर फार्मासी जे वेलनेस फॉरेव्हर फार्मासी कडल्यान घेता। सो ह्या हेजेर आमी इमिजिएटली डिमांड करता, कारण ही ऑलरेडी मॅटर आमी विजिलन्स, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्रायम मिनिस्टर ऑफिस धाडलेले आसा, हेजेर कांयच आमकां उत्तरां जाय तशी मेळनात। सो हो सरकार जो सरकार पूर्णपणे करप्शन जो बुडलेलो आसा तो म्हाका दिसना थंय आता इमिजिएटली म्हाका दिसता ह्या जे करप्शनान गुंतलेले आसात, जे वखदांचेर पयशे लुटतात पेशंटाच्या, तांचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एक हाय लेवल ज्युडिशियरी इन्क्वायरी विथ रिटायर्ड जज हाचे कडेन हे सगळे प्रकरण सोपोवपाक जाय। डीन जो आसा तितूंत एक्यूज आसा।